दिव्यवाणी 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 मग बाबू भयणीनो फाल्यां आयतारा आमी कोर्पस क्रिस्ती फेस्त महापरब आचारण करता. जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आमी आचारण करता. आनी ही परब आम्हा समेस्तांक चड मोगाची. जेजू जिविताचो उंडो सर्गींत देंवन आयिल्लो आनी तो जिविताचो उंडो कोण सेवतागी ताका सस्नाचें जिविताचो आमी जेजून म्हणलें. ह्या वखदां आमकां एवकरिस्तांत आसचो मोग दाखोवंक, आमचो मोग वाडोवंक आनी आमचो विश्वास आमचे फातेंनी आमचो बोवाळ बोळादीक जावंक तो भरपूर एवकरिस्ताच्या मिस्तेरांत गुंडायक देंवोवंक हें फेस्त आचारण करूंक पळय साब आमकां उलो दिता. ह्या संदर्भी हांव एक उडासां काडटा मोगाच्यानो. मस्त आवय बापूय ह्या दिसांनी म्हाका फोन सांगतात म्हजो पूत मिसाक वचना, या म्हजें धूव मिसाक वचना, तरणाटीं तें मिसाक वचनात म्हणून. थोडीं काजार जाल्लीं मिसाक वचनात. देखून थंय विचारलें गी तांचे लागीं कित्याक मिसाक वचना म्हणून विचारलें गी कित्याक तें मिसाक वचनात म्हळ्यार आवय बापूय सांगतात, म्हजे कडेन जाप दिवन सांगतात आमी विचारलें फादर. देखून तीं सांगतात हर एक आयतारा कित्याक मामा हांव मिसाक वचाचें, कित्याक डाडा हांवें हर एक आयतारा मिसाक वचाचें. देखून कसली जाप दिली म्हाका सोमाक कळोना फादर जाप दिवची कशी गी म्हणून. मस्त जाणा आवय बापूय हें फोणकार सांगतात आयताराचो मिसाक वचना म्हणून. देखून हांव तांचे लागीं उलयतां म्हणचें म्हळ्यार कशें कर तीं थोडीं आपोवन हाडटात, थोडे येवंक आयकनात एटलीस्ट फोनाचेर उलयता म्हणचें हांवें तर तांच्या घरा येचें आनी उलोवचें. उलयतना तो विचारता कित्याक आमी हर एका आयतारा एवकरिस्ताक खाणोवंक मिसाक वचाचें गी म्हूण. देखून हांव इतलेंच म्हणचें एक आयतारा आमी मिसाक वचनातल्यार कित्याक जाता गी मिसाकचें, कित्याक जाता गी म्हूण. एक कालें म्हळ्यार आमी एक दीस जेयना जाल्यार कितें जाता, आमकां मस्त भूक लागता, इल्लें नित्राण जाता, इल्लें अस्कतकाय भोगता, पूण आमी मॅनेज करी येता, आमकां सुदारचून व्हरी येता. एक दीस आमी जेयना जाल्यार काही उदक आनी खाण खायना जाल्यार आमकां एक दीस सुदारसूंक जाता. पूण 2 दीस, 3 दीस, 4 दीस, 5 दीस जेयनातल्यार आमकां मस्त अस्कतकाय जाता. आमकां जाय जाल्यार बरी काम करूंक आनी परत जायना, आमकां जाय जाल्यार बरी खेळोंक जायना, चलोवंक जायना, कूड अस्कत जाता. तशेंच जर तर कुडीक अस्कतकाय भोगता जाल्यार आमच्या आत्मेच्या जिविताकय तसलें अस्कतकाय भोगता. आनी आत्मीक जिवीत अस्कत जाता, मस्त अस्कत जाता तें. देखून तें पौश्टीक खाद्य जाल्यार आमी एवकरिस्तांत भाग घेवचें, पवित्र युकारिस्त. देखून जेजू एवकरिस्तांत ताकाच आमकां दिता आमकां आमचो आत्मो, आमची आत्मीक जिणी बळादीक करच्या खातीर, फळादीक करच्या खातीर. देखून आमी थोडीं बरीं कामां करतात. हांवें पळयलां ना जायत्या इगर्जांनी, जायत्या गांवांत, इटेलींत, जर्मनींत तीं काम करचीं मनशां कोण तीं बरीं काम करचीं. घराघरांनी जर्मनींत घराघरांनी वचून वस्तू हाडटात तीं रिटायर्ड जाल्लीं टिचरां, रिटायर्ड जाल्लीं नर्सां, रिटायर्ड जाल्लीं पोस्टांत ऑफिसांत काम करचीं तीं पुरा थोडीं मनशां, थोड्यो स्त्रियो सांगाता मेळोन तांणी एक ग्रूप केला. हांव जर्मनींत आसल्या फ्रिगेजींत ग्रूप केला. तीं घराघरांनी वचून वस्तू मेळ्ळे वस्तू पुरा तीं हाडून येतात, कारार भरून हाडून येतात. हांगा वॉशिंग मिशिनांत घालतात बरें विंगड करून शर्टां विंगड, पॅण्टां विंगड, चुडीदार विंगड आनी स्कर्ट विंगड, पॅण्ट विंगड, पुरो विंगड करतात. विंगड केल्या उपरांत तीं धुवन इस्त्री घालून तीं मॉलाक विकतात. थंयच दुबळो लोक हें सेकंड हँड वस्तू व्हरूंक येता तांच्या हॉला इगर्जेन ग्रावंड फ्लोरांत. आनी मेळ्ळे पयशे पुरा आफ्रिकांत कोल्या पिड्यान कोस्टोच्या लोकांक हांगातावन कुमोग धाडटात. हांगातावन पयशे थंय धाडून दितात. इतले तो पयशे कलेक्ट करून थंय इस्कालां बांदूंक गी, आस्पत्रां बांदूंक गी, बुकेक खाणान व्हडवळट्याल्यांक आनी ल्हान घरां बांदून दिवंक, लोकांक घराण्यांतल्यांक उजो पेटोवन बॉम्ब पेटोवन नासल्ल्यांक हेल्प करूंक हांगातावन पयशे थंय येतात. तर ही मनशां कोण गी बरें काम करचें मनशांक पळय हांगा वोलें बरें पळोवन तांकां पिकनीक नाका गी.
तांकां मोबायलार खेळोंक नाका गी, मोबायलार तांकां पळोवंक नाका गी, तांकां भोवंक नाका गी, तर हांकां तें पुरो सांडून इशिनेचें जाल्यार त्या तांच्या वडण्याचेर जंय तो रिजल्ट ती सकत कैंतावन मेळ्ळी, तांकां बळ कैंतावन मेळ्ळें, तांकां अशें करचें म्हणलें, बरें करचें म्हणलें, हें बरेंपण करूंक तांकां प्रेरण, उत्तेजन, धैर्य, थांक कैंतावन मेळ्ळी. येवकरिस्तान ती पुराय येवकरिस्ताचें बळ जोडिल्लीं मनशां आयतारा मिसावी म्हणची येवकरिस्तांत ल्हानपणींतन आज मुसोर व्हडा मोग तांकां येवकरिस्तांत आसल्या जेजूचेर, व्हड विश्वास तांचो, कठीण मोग, कठीण विश्वास आसलेलीं बरीं कामां करतात. हांव ह्या जाग जावन इल्लेशें दान धर्म कोण करतात, इल्लेशें हेल्प कोण करतात, इल्लें बरीं कोण कामां करतात गे म्हणल्यार दोळो धरून पळयल्लो मनीस हांव पळयलें. आमचे ह्या जाग कितें कोण पळय जेजूचेर येवकरिस्तांतल्या जेजूक चड मोगा त्या पाद्रबाणी ह्या जाकाणी मस्त बरें केलां, मस्त बरेंपण केलां. आनी कोणें पळय जेजूच्या येवकरिस्तान बरला त्या आवयांनी, त्या बापायांनी, त्या भावांनी, भयणींनी, पिरगज्यांनी बरीं कामां केल्यांत. देखून येवकरिस्त आमकां सक्कडी जावन आसा, येवकरिस्त आमकां सर्वस्व जावन आसा, येवकरिस्त सक्कड जावन आसा, येवकरिस्त सर्वस्व आमच्या जिणेचें सर्वस्व जावन आसा म्हणयत. सर्वस्व म्हळ्यार तो भरपूर जिवीत आमचें, फुलनेस ऑफ लायफ येवकरिस्त जावन आसा, सास्तीक जिवीत, सास्तीक सल्वासांव येवकरिस्त जावन आसा, तो दया, तो कृपा, तो हॅपिनेस, तो पीस, तो जॉय, संतोश, सूख, समाधान सगळें येवकरिस्त जावन आसा. येवकरिस्त कित्याक हें सगळें कित्याक म्हळ्यार येवकरिस्तांतय देव कितें जावन आसा तें सगळें येवकरिस्तांत, देव कितें जावन आसा, देव कितें जावन आसा तें सगळें येवकरिस्तांत आसा. देव म्हळ्यार कोण तुका देवाक आपणेचें पळयचें, देवा बगय देव कितें तें पुरो देवा सगळे गूण त्या येवकरिस्तांत. तो नीज देव, तो येवकरिस्तांत नीज देव. खंयथीक तुमी आयकलां कोणा adoro te, devote, I adore you, hidden God. I adore you, hidden God म्हणून सांत थॉमस अक्विनासान तो ग्रेट फिलॉसॉफर थियोलॉजियन ताणें बरयल्लें तें. तो नीज आसा, लिपोवन आसा म्हण ताणें बरयलें. आनी म्हजें काळीज सगळ्यांच खाल जाता, तुका खाल जाता, तुका नियाळटा, तुका समर्पिता. म्हजें काळीज तुका म्हजें सगळें काळीज तुका काल जाता. तातूंत कांय इशिल्लें तिचिल्लें लिपोवन दवरना, सगळ्यांच तुका म्हजें काळीज काळ जाता. म्हजें काळीज तुकाच नियाळटा दीस रात, म्हजें मौन म्हजें काळीज तुकाच नियाळटा आनी म्हजें काळीज ताकाच तुका समर्पीत करता. खरें बरें खंतार हें. तें आमी केदाळे आराधना वेळार म्हणटा, हांव ल्हानपणांत आयकल्लें, आतांय आमी आराधना वेळार तें कोंकणी खंतार म्हणटा. हांवें ह्या विशय काणून जेजूच्या ह्या येवकरिस्ताचो आसलो गूट पुरा समजून काणयले उपरांत हांवें हें खंतार बरयलां आनी युट्यूबार मस्त लोकांनी हजार लोकांनी पळयलां तें खंतार आयकलां. ती आराधनाचीं खंतारां मस्त लोकांनी आयकल्यांत. 5 आपुरबायेचीं खंतारां हांवें घडल्यांत येवकरिस्ताच्या वतीन रेतीरेक लागून घडिल्लीं आनी तीं सगळीं खंतारां हांवें कंपोज केल्लीं. युट्यूबार मस्त लोकांनी पळोवन एप्रिशिएशन केल्यांत. ह्या दिसा तुमी ती आराधनाचीं खंतार आयकूंक हांव तुमकां उलो दितां, रिक्वेस्ट करतां. देखून येवकरिस्तांतल्या उंड्याक पळया, आमकां आमचें सायट, आमचें टच, आमचें टेस्ट, आमचें पळयतना दोळ्यांनी पळयतना तो उंडोस पळयता हांव. आमी आपडटाना उंड्याकच आपडटा हांव. आमी टेस्ट करतना आमी उंडोच टेस्ट करता हांव. देखून हें पळयतना उंड्याचें पळयतना तो उंडोच, आपडटाना तो उंडोच, परमळ उंडोच, टेस्ट करतना उंडोच. देखून तो देव जेजून पातयेवचें कशें? पातयेवंक आमकां थोडे फावटी कश्ट मारता पळयल्यार. आत्मीक दोळ्यांनी पळयल्यार मात्र, आमच्या बावडताच्या दोळ्यांनी पळय मात्र काळजांत परिपूर्ण जेजूचो मोग बरोवन, परिपूर्ण बावडतान मोत बरोवन, काळीज बरोवन, त्या बावडताच्या दोळ्यांनी, आत्मीक दोळ्यांनी तें पळयल्यार मात्र येवकरिस्तांत जेजू दिसता. तूं तुजो बावडतो काड आनी राजांव वापर, तुजो मोग काड आनी मनशाच्या राजावान पळय, तुका तो उंडो मात्र दिसता. देखून येवकरिस्तांत नीज आजार आसा जेजू. येवकरिस्तांत नीज आजार आसा म्हणलें तुवें आत्मीक दोळ्यांनी मोगाच्या जेजूचेर अती मोग दवरल्या वेळार, जेजूचे क्रुसाचो गुंडू मिस्तेर तुवें अर्थ केल्ल्या वेळार, ताचे कश्ट वळवळे तुवें कोणा पासत म्हूण अर्थ केले जाल्यार त्या वेळार
तुका येवकारिस्त तुका अर्था बरी जाता, तुजी फातयेनी सडटा, बावडता सडटा. येवकारिस्तांत नीज जेजू आसा देखून ताका आराधन, ताका नमस्कार, तो देव म्हूण आमी फातयेता, ताका आराधन करता, दिंबये मोडटा आनी तकली बागयता, ताका नमस्कार करता. त्या कंथारांत हांवें हे शब्द गेल्यात, ताका दिंबी बागयता, तुका तकली बागयता आनी तुका नमस्कार करता आनी हांव पावण जाता, हांव पुण्यवंत जाता, म्हजें जिवन सार्थक करून खाणेता तुका दिंबी घाल मागून. देखून दिंबी घालता, तकली बागयता आनी ताचो मोग सगळ्या काळजान आमी करता. आनी आंजानी मनशां बरी मुणाजय पवित्र पवित्र पवित्र. आंजानी म्हणलें तें आंज सगळो दीस रात आंज म्हणटा सरकार जाता पवित्र 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 म्हणून. देखून आंजानी म्हणचें तें मनशां आमी मनशांनी मुणाजय पवित्र 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 म्हणून येजाक कॉन्सेक्राट करतात. येजाक कॉन्सेक्राट करतना ताचे कॉन्सेक्राट जाल्ल्या उपरांत येजाक बागोवन दिंबी घालता, नमस्कार करता. तुवें पळय बागोवन नमस्कार करता. तें जेजूक वयर उखलून वस्तू उखलून सकयल दवरल्या वेळार, खाल सुकोवन कॉन्सेक्राट केल्यार वयर करून ती दवरल्या वेळार तो फातयेनी व्हडा फातयेनीन तो नमस्कार करता. तो बावडतासो मिस्तेर परगडटा. बागो नमस्कार केल्या बरी तो फातयेता आनी तो मांडून घेता जेजू नीज आसा म्हूण, आनी बावडतासो मिस्तेर परगट या म्हूण लोकांक सांगता. तो फातयेल्या उपरांत नमस्कार केल्या उपरांत परगट करया म्हूण उपरांत नमस्कार करना, पयलें नमस्कार करता येजाक कॉन्सेक्राट केल्या उपरांत. तो नमस्कार केल्या उपरांत तो फातयेल्या उपरांत आनी ताचे उपरांत लोकां उलो दिता, वो बावडतासो मोगाचो मिस्तेर परगटुया म्हूण. कार्लो आखेतीस जेजूच्या मोगान भरिल्लो, जेजूच्या कठीण त्या साक्रामेंतांत आसच्या, येवकारिस्तांत आसच्या जेजूचेर तो संपूर्ण फातयल्लो. त्या फातयेनीन कार्लो आखेतीस थोलो मोग ताच्या काळजांत भरिल्लो आनी तली फातयेनी ताका आसली. देखून आवय बापूय ताची जिणी, कार्लो आखेस्ताची जी जिणी पळोवन ताची आवय बापूय आपली जिणी बदलून ती जेजू थंय परतून मोगान भरतात, फातयेनी येतात. ती आयतार वसानातली तांकां फातयेनी येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय फातयेनी उणी जाल्ली. देखून ती इगर्जेक वसनातली. देखून त्या घडये त्या कार्लो आखेतीसाचो ताणें कुंभार खणयल्ल्या त्या क्षणां तो आपणा कुंभार दिजे म्हूण आवय लागीं परत येता, बापाय लागीं परत म्हज्या क्लासीन भुरगे पुरा ह्यो कुंभाराची दोतोर शिकतात, म्हाकाय तुमी प्रेरण दिजे, म्हाकाय वचूं खणयजे म्हूण, कुंभार खणयजे म्हूण. आनी ह्या कुंभाराच्या दिसा ताची आतुराय, ताची ती उर्बा, ताचो तो संतोश, ताचें समाधान, ताचें थंय जेजूचेर मोग, जेजूचो मोग, ताच्या काळजान जेजूची फातयेनी पळोवन आवय बापूय बदलतात. एक दीस आवय बापाय सांगता तो मार्गान पेंटे घेतालो, थंय इगर्ज आसली आनी ताका तक्षण इगर्ज म्हूण कळ्ळी ती. आनी भितर साक्रामेंत आसा म्हूण कळ्ळो. तो आवयच्या हातांतलो हात वळून काडून दोवता, दोवन ती इगर्जेच्या मॅटाचेर, वयर मॅटांचेर दिंबी घालता आनी साक्रामेंताक तो नमस्कार करता. तें कार्लो आखेतीस ल्हानसो भुरगो. ताणें लायब्ररी ऑफ युकरिस्टीक मिरेकल्स पळयल्या. ताणें गेल्या युट्यूबार आसा, लायब्ररी ऑफ युकरिस्टीक मिरेकल्स. ताणें युकरिस्ताची सगळ्यो अजापां सांगाता घाली एक लायब्ररी केल्या ताणें आनी ती युट्यूबार आसा. देखून तुमी थोडी मिरेकल्स तुमी पळोवता आसतना एक या दोन जेजूचें अजापां मिरेकल्स तुमी पळयचे म्हणून हांव आशेतां. देखून मोगाच्यानो हें येवकारिस्ताची परब आमी आचारान करतना आमचो विश्वास जेजूचेर संपूर्ण दवरया आनी खऱ्या विश्वासान आनी खऱ्या फातयेन मात केदाळा आमचो येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमचो विश्वास संपूर्ण जाता गे, येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमची फातयेनी परिपूर्ण जाता गे, केदाळा आमचो बावडतो वाडटा सडटा येवकारिस्ताचेर आनी येवकारिस्तांत जेजूचें आजारपण आमी मांडून घेता आनी व्हडा मोगान व्हडा फातयेनीन आमी जेजूक नमस्कार करता आनी प्रणिपात करता. मोगाच्यानो हें कॉर्पस क्रिस्ती फेस्त करतना, ही परब आमी आचारान करतना आमी येवकारिस्तांत आसच्या नीज आजारपणाक, नीज आजार आसच्या जेजूक आमी त्या येवकारिस्ताक चडान चड वॅल्यू म्हळ्यार मोल दिजें. ती मोलादीक तें बोदीक आमकां देवान दिल्लें, तें बोदीक मोलादीक बोदीक. देखून तें मोलादीक बोदीक म्हणून आमी लेखीचे ताका मोलादीक बोदीक आमकां देवान दिल्लें. दुसरें आमी जेजूचें नीज आजारपण
जेजूचें आजारपण त्या युकरिस्तान ते एप्रिशिएट करीचे प्रशंसा करीचे जेजून ताकाच ह्या उंड्या रुपार आमकां दिला म्हूण आसीस सांत फ्रांसीस जेजूक दीस रात अर्गां वगळाप दितालो एप्रिशिएट करतालो तूं म्हाका नीज आजाराचाय मुजेत येताय जर तर युकरिस्ती नासल्यो जाल्यार हांवें तुका कशें भोगचें जालें म्हूण तो युकरिस्तान तूं आसाय देखून तूं नीज आसाय म्हूण तो जेजूक पळयतालो युकरिस्तान पळयतालो आनी आसो सांत फ्रांसीस जेजूक अर्गां वगळाप उलास दितालो. हांवें मोगाच्यान युवा जाणां लागीं युकरिस्तांत जेजूचें आजारपणा विशीं विचारचें हांवें मस्तपडी विचारचें तरणाट्या लागीं ह्या दिसांनी हांवें विचारलां मस्त हांगा आयिल्ल्या तरणाट्यांक विचारचें तूं जेजू युकरिस्तान नीज आसार सांग पातयेताय गी पातयेता म्हणटा सगळीं आमी विचारल्यार कोण्या पातयेना म्हणून एकच एका भुरग्यान मस्त मस्त तरणाट्या लागीं विचारलें कांय हांवें विचारलें 15 वर्सांत हांव न्हू कांय 30-40 वर्सां म्हणसर विचारलें 40 वर्सां काजारी तरणाटी आनी परत कडेन आयिल्ले युकरिस्तान जेजू आसा म्हूण पतयताय गी नीज आजार सांग ताच्या नीज आजारपणाक रियल प्रेजन्स ऑफ जिजस इन द युकरिस्ट पतयताय गी म्हूण पतयता म्हणटा वी बिलीव फादर म्हणटात पतयता म्हणटात पूण तें संकेतीक मात्र म्हूण तांचें कशें खालें कितें म्हळ्यार तें संकेतीक सिंबॉल म्हूण म्हणटा सिंबॉलीक म्हूण सांगतात मस्त जाणांनी सांगलें नीज आजारपण म्हळ्यार सिंबॉलीक संकेतीक जेजू आसा जेजू सर करा पूण जेजू आसा म्हूण आमी पतयेचें सिंबॉलीक आतां एक तें सिंबॉलीक म्हूण तांणी म्हणचें सोम्याचें नीज आजारपण न्ही म्हणल्यार बरी ती उलयता नीज जेजू तांचो ना म्हणल्यार बरी जेजू आसा म्हूण पतयता सिंबॉलीक तशें म्हणून देखून युकरिस्तांत जेजूचें नीज आजारपण जावन आसा पळय सभेची शिकोवन आनी पतयेनी पळय सभा शिकयता युकरिस्तांत नीज आजार आसा म्हणून पळय सभाची शिकोवण जावन आसा आनी पळय सभा घट्ट पातयेता ताची पळय सभेची पातयेनी जावन आसा युकरिस्तांत जेजूचें नीज आजार आसा म्हणून ताची पातयेनी तो भावार्थ पळय सभेचो ती शिकोवन पळय सभेची ती आमी घट्ट काळजान दवरून खाणेचें आनी आमी हेरांक ती शिकयचें आमी ती पातयेनी पाशार करचें आमच्या भुरग्यांक उंडो आनी वायन स्वाभावीक संगती नॅचरल थिंग्स पळय उंडो आसा वायन आसा तो पूण कॉन्सेक्रार करतना कॉन्सेक्रार केल्ल्या वेळार ती जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन बदलता हें अर्थ करचें करूंक थोडे तरणाटी सारताना अर्थ करतना ह्या फिलॉसॉफीन वापरचे दोन परिकल्पनाचे शब्द दोन परिकल्पना कॉन्सेप्ट्स आमी जाणा जायचे पडटा एक सबस्टन्स एक एक्सिडेंट्स म्हूण दोन आमी सबस्टन्स आनी एक्सिडेंट्स म्हूण आमी सांगता एक्सिडेंट म्हळ्यार बैले विशय सबस्टन्स म्हळ्यार ताची अस्मिताय त्या संगतीची अस्मिताय पळय आमी एक परिकल्पना करया एक आतां कार पळय कार त्या कार पळयतना ते बैलो पेंट थोडी तांबड्या कार ताचो पेंट पळय तें एक्सिडेंट तो पेंट म्हणटा आमी एक्सिडेंट ताका दोन दवरिल्ले इशीन तिशीन दवरले थोडे ग्लास आसात हे मिरर्स आसात ते धाकटे जावं दी व्हडले जावं दी ते एक्सिडेंट ते मुख्य न्ही काराक ते एक्सिडेंट म्हणटा आमी ते देखून तो पेंट हांवें तांबडो आशिल्लो धवो केल्यार तें कारत ते एक्सिडेंट बैले मात्र देखून मागीर ते तांकां कार उरता पेंट चेंज केल्यार पूण हांवें तें कार मुखार आनी परत धाडोवन हें कर मुखार एकूच रोस केल्यार फाटल्यान 2 रोजाक गेल्यार मुखार एक रोस केल्यार तें कार जायना देखून काराची सायज काराचें रूप काराची शेप तें पुराय एक्सिडेंट कलर तें पुराय आमी एक्सिडेंट म्हणटा काराचें तांबडो तो बदली येता वायट करी येता ब्रावन करी येता ब्लॅक करी येता कलें करी येता पूण काराचें सबस्टन्स तो तसो भितरलो गुटू तो तसो जिनस म्हणटा आमी ताची अस्मिताय ताचेर आसा देखून ताची अस्मिताय तांतो आसा एक्सिडेंटान न्ही ताच्या सबस्टन्सांत युकरिस्तांत एक्सिडेंट जावन आसात ते बैले जावं गुर्त जावन आसात तो गोव तो धवो कलर ती रावंड शेप युकरिस्ताची रावंड शेप तशेंच वायनाचें तें द्रव लिक्वीड तें पुरा ताचो बैलो ताचें टेस्ट ताचें रूप ताचें सायज ती पुरा तें बैलो गुर्त एक्सिडेंट्स मात्र जावन आसात पूण ताचें सबस्टन्स जावन आसा युकरिस्ताचें भितरलें सबस्टन्स जावन आसा जेजू कॉन्सेक्रेशना पयलें मोगाच्यान तो धवो उंडो तो रावंड शेप तो वायन ती धवें रूप तांबडो बन टेस्ट तें पुरे एक्सिडेंट जावन आसात
कॉन्सेक्रेशना पयलें कॉन्सेक्रेशन उपरांत कॉन्सेक्राचो तो उंडो काण कॉन्सेक्रेशन केल्या वेळार नंतर ते उंडो वायनाचें सबस्टन्स बदलाता. ॲक्सिडेंट तशेंच आसता पूण ताचें सबस्टन्स बदलाता. पळय ताच्या सक्तेन ताचें सबस्टन्स भितरलें सबस्टन्स तें बदलता. म्हणजे ताचें रूप सायज कलर तशेंच उरता बदलना. बागार उंड्या वायना बरी तें दिसची तो क्रिस्ताची कूड रगत जावन बदलता. पळय ताच्या सक्तेन बदलता. ताचें सबस्टन्स बदलता. ताका आमी ट्रान्ससबस्टॅन्शिएशन म्हणटा. ट्रान्ससबस्टॅन्शिएशन म्हळ्यार ताचें रुपांतर जाता भितरल्यान सबस्टन्साचें रुपांतर जाता, जेजू जाता. ताची अस्मिताय जेजू जाता. दिसोवंकू तुका पळोवंक तो उंड्या बरीत जाल्यार आपटतना तो उंड्या बरी जाल्यार ताची सायज उंड्या बरी त्या उंड्याच्या शेपार आसा ताची, पूण ताचें सबस्टन्स तें जेजू जावन जेजूची कुडान रगत जावन रुपांतर जाता. पळय ताच्या सक्तेंत कॉन्सेक्रेशनाच्या उपरांत तो उंडो आसलो जेजू जाता. ताची अस्मिताय जेजू तो. देखून आमी जेजूक नमस्कार करता. थंय जेजूक नमस्कार करता, जेजूक वरदान करता, जेजूक आमची जिणी आमचें काळीज मोत आमचें सर्वस्व जेजूक समर्पीत करता वरदाना वेळार. मोगाच्यानो थोडे फावटी ते एक्सिडेंटी ट्रान्ससबस्टॅन्शिएशन जाल्ल्या उपरांत ते एक्सिडेंटी थोडे फावटी तो उंडो जावंच ना. थोडे युक्रिस्टी मिराकल हांवें पळयलें जेजूचो तो उंडो आसलो तें रूप जेजूचें मांस जावन कूड जावन तें बदल्ल्यांत. एक्सिडेंट समेत चेंज जालें. खाली सबस्टन्स मात्र न्ही. युक्रिस्टी मिराकल पळयतना थोडी अजापां पळयतना त्या अजापांनी तुमी 1-2 दीन पळयचें म्हणून विनंती करता. आनी धाकटेर कितें म्हणटात तुमी आयकतना आमची सगळी कूड जेजू खाल जाता. आमची मोत आमचो आत्मो सगळो जिणी जेजू खाल जाता. खाली सबस्टन्स मात्र न्ही. ताचें एक्सिडेंट भायलें रूपच जेजूची कूड जावन तें आसा. भायले गूण बरें सयत बदलतात. ही अजापां युट्यूबार आसात तुमी पळयत. जेजूच्या कुडीच्या परबेच्या मिसाची वाचपां मस्त अर्था बरी जावन आसात. फाल्यांची वाचपां ह्या परबेची वाचपां मस्त अर्था बरी जावन आसात. पयलें वसाप द्वितीय नियमांतावन काडिल्लें. इस्रायल पर्जा मरुभुमींत पैन करून वेताना देवान तांकां कशें मांडना सर्गींत हांव दिलें तांची बूक थांबयली. ती मरुभुमींत बुकयल्या वेळार ती थाणयल्या वेळार जे देवान तांच्या मोगान तांची बूक थांबोवंक तांकां बोळ दिवंक तांकां सखत दिवंक मरुभुमींतल्यान पाशार जावंक जाय कठीण बोळ जाय तें बोळ दिवच्या खातीर सर्गांत हांव ताणें कशें मांडना दिलें हें उडास दवरूंक देव उलो दिता तांकां. मनशान खाणान आनी उदकान मात गरज न्ही. मनशाक खाणाची पिवण्याची मात्र गरज न्ही. ताच्याक वर्तीय गरज आसा. तें आत्म्याचें खाण आनी आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतार जावन आसा मनशाचें आत्म्याचें खाण. आत्म्याचें खाण मनशाक चड गरजेचें. तें आत्म्याचें खाण देवाचें उतार. देव त्याच्या उतराकय आमी आशेजे. खाली पोटाच्या बुकेक कुडीच्या खाणाक मान्य आत्म्याच्या खाणा देवाच्या उतराक आशे येताना देवाचे उतार आमकां बळादी करता. आत्मीक तरान आमकां बळादी करता आनी कुडीक आत्मीक बळाचें गरज आसा. देखून थोडीं भुरगीं इस्कॉलांत कितलीं बरीं घरां शिकतात. 100 काडटा मामी म्हण येतात. थंय बियान कांपण 50 मार्क काडिनात. कितले धाकले हांगा येतात कावन्सिलिंगा येतात. भुरगीं बियान मार्क काडनात. ब्रिलियंट भुरगीं बियान. देखून आमी कान करता भायर शिकलांय गिकलांक कांय विचारूंक वचना. तांकां आत्म्याचें खाण जेजूचो मोग जेजूची दया जेजू तुजें आजारपण तुजें थंय आसा. तुवें जेजूक युकारिस्तांत तुवें सांगलांच्या काळजांत आसा. तो जेजू तुका बोळ भलायकी दिता म्हणटा भुरगीं येतात बरें येतात 100 काडटात. बरे मार्क काडटात. देखून आमी करचीं बरीं कामां आमी करची सेवा इत्यादी आशा सुकोवन वेता. आनी ती आशा देवाच्या उतरान परतून पोशीत करूंक जाता. बळादी करूंक जाता. नाजाल्यार देवाच्या उतरान आमची आशा देवाचें बरें करची आशा आमी ती पोशीत करची आशा ती व्हड घट करिना जाल्यार आमचें पयलें काम आमी देवाच्या उतरान पोशीत जावचें. नंतर हेरांकी जेजूच्या उतरान पोशीत करचें. नाजाल्यार आमचीं बरीं कामां सुकोवन चलतात. इस्रायल परजेक एक ओड थाळणी आयली. ती खली थाळणी म्हळ्यार सगळें गामान तांचें प्रॉस्पॅरिटी संवसारीक मॅटिरियल थिंग्स समृद्धी
मेटिरियल थिंग्स म्हळ्यार मोबायल टी व्ही वस्तूर वाणो बायलें खाण पिकनीक यें तें बायलें समृद्धी प्रॉस्पॅरिटी व्हडलें घरांनी पुरा तशें रावल्यार देखून हाका लागून संवसारी वस्तूंचेर गामाण शिवाय सगळ्या वस्तूंचो रचणार सगळ्या वस्तूंचो दातार सगळ्या वस्तूंक अर्थ दिवचो त्या देवाचेर गामान ना ही तांची थाळणी ही एक तांची व्हडली थाळणी जावं पावता देखून झुजांनी एका फाटल्यान एक झुजांनी तांकां जीख मेळटच तांचें गामान संवसारी प्रॉस्पॅरिटीचेर तूं बरोवन दवरता तें एका फाटल्यान एक झूज जालें एका फाटल्या झुजांनी जिखलो त्या गांवांत हांव भांगार शिंगार वस्तू गित्त्यो आयल्यो गी तांणी संवसाराच्या वस्तूचेर सगळें गामान दवरलें तांणी देवाच्या मोगाचेर देवाचो पात्र हें देवान आमकां झूज जिखच्या बरी केलें देवाचो पात्र व्हरतो देव आमच्या सांगात आसल्या वरवीं देवान आमकां बळ दिल्या वरवीं देवान आज आमकां आशिर्वाद केल्या वरवीं आमी हें जिखल्या म्हणून ती विसरगाली फॉरगॉट दे फॉरगेट यावेज रोल देवाचो पात्र तांणी विसरलीं ती देखून आमी इस्रायल घरां बरी जाता हर एक विशय आमी चिंतल्या बरी जाताना आमी चिंतल्या बरीच जालें म्हजें भायर वसाचें व्हडल्यान काम मेळ्ळें जेन्ना आमी चिंतलें तें भायर गेलें बरें जालें म्हज्या पुताक बरी सैरीक मेळाची बरें शिकलें मेळाचें आमी चिंतलें तशेंच जालें म्हज्या जाव्याचो बिझनस बरो जायचे आमी चिंतलें तशेंच जालें हांवें चिंतल्या बरी जाल्यार सकडी बरें तदाच तेका चिंतल्या बरी जाताना म्हज्या बळाचेर म्हज्या शातीचेर म्हज्या थांकीचेर म्हज्या एबिलिटीचेर आनी म्हज्या बळाचेर हांवें पातयेवचें भार घालचो सुवाय देवाक देवाचो पात्र म्हज्या जिणेंत म्हाका इतली बुदवंतकाय दिवन म्हाका बळ दिवन म्हाका गिन्यान दिवन जानवाय दिवन उलोवचें देणें दिवन आनी ह्या नमणेची सबाय म्हाका दिवन ह्या बिझनसांत वयर हाडलें देवान म्हणलें देवाचो पात्र आमी विसरोवन सोडटा इस्रायलकारांनी विसरल्या बरी देवाक तांणी फॉरगेट केल्ल्या बरी तांणी विसरल्या बरी आमच्या जिणेंत ती देवाक आमी संपूर्ण विसरून सोडटा पूण संगती उलट्यो मारतना बिझनसांत चलोवन येताना भुरग्याचें काम गेल्ल्या वेळार आनी भुरग्यांक चिंतल्या वेळार ताका बरी सैरीक मेळनासल्या वेळार आनी आमी चिंतलीं कामां जायनासल्या वेळार चिंतलें उलटी मारतना चिंतल्यो आशिल्ल्यो संगती उलटा पालटी जाताना चलवण्याची सावळी आमचेर घालताना चलवणी आमचेर सावळी घालताना आमी देवाक दुर्संव सुरू करता देवाचो पात्र खंय देव खंय आतां देव कित्याक म्हाका कुमो करिना देव खंय गेला आळे आमी चिंतल्या बरी जाताना देवाचेर आमकां कांय विसरोवणी पडटा आनी आमच्यो चिंतल्यो बरी आशा उलट्यो मारतना उलटा पालटी जाताना आमी देवाक दुर्स जाता त्या दाळ देवाक वोड नाडटा दुसऱ्या वाचपाचेर एक नियाळ करया मोगाचें दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो बॉम्बे पुजा मात्र एक करिनाकात म्हणून लोकां उलो दिता आयडलेट्री करनाकात म्हणून लोकां उलो दिता तो सांगता क्रिस्तांवांक सोम्या संगी आसच्या 6 मिलांना थंय तुमी गामान दिया म्हणटा देवा थंय सोम्या जेजू थंय आमकां 6 मिलान आसा आमकां सोमेस क्रिस्तांवांक आमकां बावार्थ्यांक सोम्या संगी एक 6 मिलान फेलोशीप आसा त्या फेलोशिपाक गामान दिया म्हूण सांगता तो आमी ह्यो क्रिस्तांत भाग घेवचे वरवीं आमकां सोम्या संगी आनी ताच्या कश्टा वळवळ्यांनी गूंड एकवट जाता सोम्या संगी त्याच्या कश्टां वळवळ्यां संगी आमकां गूंड एकवट आसा जाता ह्यो क्रिस्तांत भाग घेताना हर एक मिसा वेळार आमकां जेजू लागीं आनी ताच्या कश्टां वळवळ्यांत एकवट मेळटा हर एक मिसा वेळार हो एकवट जाता एकवट कोणा लागीं जेजू संगी आनी ताच्या कश्टां वळवळे कुर्सार ताणें बगल्या कश्टां वळवळ्यांचो आनी म्हजें थंय एक एकवट 6 मिलान जाता 6 मिलान हाडटा सांत पावल सांगता क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मेलो क्रिस्त आमच्या पासो कुर्सार व्हडलो आमच्या पासो ताणें जीवर पिलो ताची कूड आनी रगत ताणें आमच्या पासत वरयलें देखून आमी ताची कूड आनी रगत सेवल्या वरवीं आमी ताची कूड आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवल्या वरवीं आमकां क्रिस्ता संगी ती एक करता आमी क्रिस्ता संगी एक कशें जाता ह्यो क्रिस्त सेवल्या वरवीं क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवल्या वरवीं मात्र आमी क्रिस्ता थंय एक जाता क्रिस्ता संगी थंय एक जाता तेन्ना आमी क्रिस्तान आशिल्ले सोमेस्त बावार्थी क्रिस्तान आशिल्ले सोमेस्त बावार्थी क्रिस्ताची एक कूड जाता
क्रिस्ताची कूड एक कूड केदार जाता सोमेस्त आमी क्रिस्तांव तूंय क्रिस्तांव तूंय क्रिस्तांव तेंय क्रिस्तांव तोय क्रिस्तांव सगळे आमी क्रिस्तांव सगळे आमी बावार्थी हे बावार्थी क्रिस्तान आशेल्ले एक कूड जायचे आमी क्रिस्ताची एक कूड जायचे म्हूण जेजूची आशा ती कुर्सार तो आशेल्लो त्या आशे खातीर ताणें जीव भेटयलो आमी क्रिस्ताची कूड जायचे आनी केदाळ क्रिस्ताची कूड जाता पवित्र येवकारिस्त उरल्या वेळार वांजेलांत सांजो आयचो वांजेल हांव सांजो हांव सांगता असंख्यात लोकांक जेजून उंड्या मसल्यान वाडलें ह्या जेवणा विवार आनी जेजूच्या उंड्या जेजू जिविताचो उंड्या विशीं तो सांगता जेजू आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मांडना केलें आनी तें नीज मांडना जिविताचो उंडो जावन आसा जेजू क्रिस्त हाच्या मदलो जेजू क्रिस्ता नीज उंडो जावन असो आनी मांडना मदलो तफावत कोलोगी म्हूण दाखयता जेजू जावन आसा नीज मांडना सर्गींत हांव देंवन आयिल्लें सर्गींत हांव देंवरिल्लें नीज मांडना जेजू म्हूण तो दाखयता आनी आमकां भोगता खरी एका आयतारा आमी मिसाक येताना निजा देवाक आमी सेवता आमचें आत्मीक जिवीत जेजू थंय बळादीक जाता फळादीक जाता आनी अर्था बरी जाता मोगाच्यान येवकरिस्तांत जेजू क्रिस्त आमचें पोशण जाता येवकरिस्तांत नवें खाण नवें जिवीत जियोंक आमी येवकरिस्त स्विकार करता येवकरिस्त आमी स्विकार करता नवें खाण नवें जिवीत जियोंक आमी येवकरिस्त स्विकार करता येवकरिस्तांत आनी एक संगत आठापून आसा एक कुंसली संगत आनी एक आठापून आसा येवकरिस्त एकल्यानच एलोन एकल्यानच सेवसो उंडो न्हय येवकरिस्ताचो उंडो येवकरिस्त एकल्यान सेवसो उंडो न्हय तो येवकरिस्त उंडो न्हय उंडो जाल्यार एकल्यान तूं बसोंक येत देखून येवकरिस्त एकल्यान सेवसो उंडो न्हय उंडो मोडला आनी शेअर केला कम्युनिटी देखून सगळ्या विश्वासी आमी सगळे विश्वासी सगळे बावडट्यांनी सांगाता मेळोन तो मोडीचे तो पात्र घेवचे त्या येवकरिस्तान पात्र घेवचे तो येवकरिस्त उंडो आमकां मोडला येवकरिस्त आमकां दिला उंडो मोडून आमकां दिला सगळ्या बावडटां सांगाता म्हूण पापा फ्रांसीस सांगता येवकरिस्तीक मिस्तेर एक सामाजीक गूण आटापता म्हूण सामाजीक गूण म्हळ्यार सगळी समाज एकलोन एकसुरो न्ही एकल्यान करचें न्ही तें सामाजीक वांटो आसा तातूंत सामाजीक येवकरिस्ताक एक सामाजीक सोशियल कॅरेक्टर ऑफ येवकरिस्टीक मिस्ट्री सोशियल कॅरेक्टर आहा ताका देखून तें पयलें आमी सामाजीक गूण येवकरिस्तान वरवेंगड करून वचो सो म्हाका सामाजीक कांय पडोवन वचोना हेरांच्या विशयान म्हाका पडोवन वचोना म्हणून येवकरिस्त मात पुरो म्हूण येवकरिस्ताचो वांटो सामाजीक हेरांचे सांगी तुका आसचें सामिलान देखून येवकरिस्त स्विकार केल्ल्यांनी दुबळ्यांक वळवळटेल्यांक गरजेवंतांक पळयनासतना दोळे धांपून हांव तिरस्कार करूंक जायना म्हणटा पापा फ्रांसीस देखून तो सांगता येवकरिस्त येवल्ल्यांनी दुबळ्यांक थंय दोळे उक्ते करून पळयचे तांचे कश्ट तांचे वळवळे गरजेवंतांक पळयचे त्या दाळा मात तुवें काणयलो स्विकार केलो येवकरिस्ताचें संभ्राम तुजे थंय परिपूर्णायक येता म्हूण सांगता परिपूर्णायक येता म्हूण येवकरिस्त सेवल्ल्यांनी विदोळी करतेल्या लागीं डिविजन हाडटल्या लागीं मागीर द्वेश करतल्या लागीं मतभेद करतल्या लागीं एकवट आसल्या कडेन विदोळी करतल्या लागीं तुजें सहमता दिवन जो तुवें तांच्या सांगता तुजो सहकार तांकां दिवन जो येवकरिस्त जाल्यार जर तर तूं पिरगज्यांनी वाड्यांनी डिविजन करतात विदोळी करतल्या लागीं तूंय सर्वताय तूंय बरसाताय द्वेश करतल्या लागीं तूंय एक हात दिताय आनी मतभेद करतल्या लागीं तूंय सहमता दिताय जाल्यार तुवें येवकरिस्त ना फावो रितीन घेतलाय येवकरिस्त घेवंक तूं ना फावो अनवर्दी द युकरिस्ट इज रिसिव्ड अनवर्दिली येवकरिस्ट यू हॅव रिसिव्ड द येवकरिस्ट अनवर्दिली तुवें येवकरिस्त सेवलाय ना फावो जाल्ल्या रितीन तुवें सेवलाय म्हणून पापा सांगता देखून कॉर्पस क्रिस्ती फेस्त ही महापराभय महाचक्राच्या संदर्भी पवित्र येवकरिस्ता थंय आमचो मनोभाव कसलो एकवट हाडचो सामत हाडचो असो लोगी ल्हानांक दुबळ्यांक एक कुमकेचो हात दिवचो बरीं कामां करचो हो मनोभाव आसा गी म्हणून एक तपासान करूंक हो हें फेस्त परब आमकां उलो दिता पवित्र येवकरिस्ता थंय आमची भक्त आमचो विश्वास आमचो मोग वाडोवन दी सोडोवन दी आनी बरोवन दी आनी पवित्र येवकरिस्ताच्या
मिशनरी उलो पळय स्विकारिस्ताचो मिशनरी उलो जावन आसा एकामेकाच्या सेवेद्वारे सोम्याचो मोग करूंक एकामेकाच्या सेवेद्वारे सोम्याची सेवा करूंक उलो वो आमच्या जिणेंत परिपूर्ण जावं दी आमेन. दिव्यवाणी